नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया 4 वरांच्यो खबरो. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पांवड्या मतदानाची तयारी आतां पुराय जाल्या. फाल्यां 26 एप्रिलाक देशभरांतली 13 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या 89 सुवातां खातीर मतदान जावपाचें आसा. ह्या मतदारसंघांतलो भौशीक प्रचार काल सांजे सोंपलो. आसाम, बिहार, छत्तीसगड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, राजस्थान, अस्तंत बंगाल आनी जम्मू काश्मीर अशा 13 राज्यांतल्या 89 मतदारसंघांत फाल्यां मतदान जातलें. दुसऱ्या पांवड्या मतदार प्रक्रियेंत नशीब आजमावपी उमेदवारां मदीं राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशी थरूर, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ह्या सारकेल्या राजकीय फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेशांत वेंचणूक प्रचार भोंवडेर आसात. आयज तांणी ग्वालेर लोकसभा मतदारसंघांत मुरैना हांगा आयोजीत केल्ल्या वेंचणूक भौशीक सभेत संबोधीत केलें. आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए. आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार है. और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए. तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं. अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी. आप गुस्सा मत कीजिए. मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए. वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे. आप अपना समय खराब मत कीजिए. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी आयज अमेठी लोकसभा मतदारसंघाच्या भोंवडेर आसात. अमेठीत तांणी रोड शोंत वांटो घेतलो. काँग्रेस फुडारी प्रियंका गांधी वाड्रा ह्यो लेगीत रायबरेली लोकसभा मतदारसंघाच्या भोंवडेर आसात. तांणी लेगीत मतदारां वांगडा संपर्क साधून आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांची भुमिका स्पश्ट केली. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हैदराबाद भोंवडेर आसात. तांणी रोड शोंत वांटो घेवन भाजपा कार्यालयांत पत्रकार परिशद घेवन पक्षाची भुमिका मांडली. ते उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना काँग्रेस पक्षान संपत्ती, संतान, सीमा आनी सनातन ह्या गजालींक धोको निर्माण केला अशेंय तांणी सांगलें. मंत्री ठाकूर हांणी काँग्रेस पक्षाच्या वेंचणूक जाहीरनाम्याचेर खर उतरांनी टिका केली. वसूली उनके सत्ता में आते ही शुरू हो जाती है. ये वसूली टैक्स व्यापारी, आम आदमी, उद्योगपति सबको कांग्रेस की सरकारों में देना पड़ता है. लेकिन मौत के बाद भी कांग्रेस की वसूली जारी रहे, ये भी कांग्रेस ने इस मैनिफेस्टो में स्पष्ट कर दिया है. आपने अपनी मेहनत से जितनी भी कमाई की होगी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब संपत्ति आपकी संतान की नहीं होगी, बल्कि वो अपने वोट बैंक के लिए उन लोगों को बांट देंगे जिनका उस पर कभी हक नहीं था. क्या यही न्याय कांग्रेस का है? अगर ये न्याय कांग्रेस का है तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस के राज में ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित और ना ही सनातन सुरक्षित. काँग्रेस पक्ष लोकसभा वेंचणुकेच्या माध्यमांतल्यान देशांतल्या सामान्य मनशाचे प्रश्न घेवन वेंचणूक आखाड्यांत देवला अशें पक्षाचे वडील फुडारी जयराम रमेश हाणें सांगलें. लोकसभा वेंचणुके खातीर पक्षान जारी केल्ल्या न्यायपत्र ह्या वेंचणूक जाहीरनाम्याची तांणी पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली. ये न्यायपत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जो हमारे नेता जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, राहुल गांधी जी, और अलग अलग नेता जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल थे, इन्होंने यात्रा में भाग ली, दोनों यात्राओं में भाग ली. और इस यात्रा के दौरान जो समाज के अलग अलग वर्गों से उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, और उसी के आधार पर ये न्याय पत्र बना. नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 न्याय
हमारे चुनाव के रणनीति तय करेंगे। भारतीय जनता पक्ष खंयच्याय गजालीचेर विशयांतर करपाक माहीर आसा अशें सांगून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांणी केल्ल्या विधानाचेर पत्रकार परिशदेंत निवेदन केलें। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विरियातो हांच्या वक्तव्या संदर्भात चुकीची माहिती पातळयता अशेंय तांणी मुखार सांगलें। आता जेन्ना ही कॅम्पेन पळय चालू आसता ती आज आमचो प्रतिसाद पळोवन बीजेपी खंय तरी आज हारल्या आणि असल्या वेळाचेर जेन्ना काँग्रेस पक्षाची कॅम्पेन जेन्ना एक बीजेपीक जेन्ना ओव्हरटेक करता तेन्ना बीजेपी जी इज नोन फॉर डायव्हर्जंट टॅक्टिक्स ते तांणी चालू केल्ले आसा। मेन इश्यू मेन मुद्द्या कडल्यान कशें डायवर्ट करप, लोकांक कशें मिसगायड करप हें म्हाका दिसता बीजेपी कडल्यान शिकप। जे खरे मुद्दे आसात, इन्फ्लेशन आसतलो, अनएम्प्लॉयमेंट आसतलो, करप्शन आसतले, क्रायम, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजी अँड एन्व्हायरमेंट ऑफ गोवा, मादय, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, गॅमलिंग, मर्डर आणि डेलिब्रेट डिले इन द मिस्टिरियस डेथ ऑफ सिद्धी नायक हे पळय मुद्दे आसा न्ही हांचेर बीजेपी उलयना पूण लोकांक डायवर्ट करप। मास्टर दिनानाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठानाचे वतीन दर वर्सा दितात तो अंदूचो लता दिनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नामनेचे अभिनेते अमिताभ बच्चन हांकां फावो जाला। काल मुंबईत जाल्ल्या खासा कार्यावळींत नामनेच्यो गायिका उषा मंगेशकर आनी आदिनाथ मंगेशकर हांच्या हस्तुकीं अमिताभ बच्चन हांकां हो पुरस्कार भेटोवन तांचो भोवमान केलो। संगीत मळावेल्या प्रदीर्घ सेवे खातीर संगीतकार A.R. रहमान हांकां दिनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भेटोवन तांचोय भोवमान केलो। बच्चन हांणी आपल्या उलोवपांत गानसम्राट हांच्या वांगडच्या स्नेह संबंधांक उजाळो दिलो। तशेंच कांय मराठी रचना लेगीत तांणी सादर केल्यो। काळच्या त्या ज्वलवंत वाळूवर अनवाणी चालत होतो मी, पुढच्या पावला पलीकडे पाहण्यास अक्षम। कारण काय की ते अशक्य होते, वेलच नव्हतं। तेव्हा कार्ययस उद्देश होते आणि कार्ययत कर्म होते। हेतू काय, कर्तृत्व काय, सिद्धी काय सगळे एकच होते। अशा प्रकारे आयुष्य जात असताना त्या रणरणत्या उन्हात आकाशाची एक सावली मला लाभली। त्या आकाशाचे नाव लता मंगेशकर। चित्रपट सृष्टीतल्या प्रदीर्घ सेवे खातीर अशोक सराफ, पद्मिनी कोल्हापुरे हांकां चित्रपट निर्मिती खातीर रणदीप हुडा, गायक रूपकुमार राठोड, पत्रकार भाऊ तोरसेकर हांकां लेगीत पुरस्कार भेटयले। IPL क्रिकेट सर्तीत आयज सनरायझर्स हैदराबाद आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू ह्या पंगडां मदीं हैदराबाद सामनो जावपाचो आसा। सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान ह्या सर्तीत 7 सामने जिखल्यात। रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू 8 सामन्यांतलो फकत 1 सामनो जिखला। मजगतीं दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान काल जाल्ल्या अटीतटीच्या लढतीत गुजरात टायटन्स पंगडाचेर परतून एक फावट जैत जोडले। दिल्ली पंगडान गुजराताक 4 धांवड्यांनी हारयलो। कॅपिटल्स पंगडान 20 षटकांत 4 गडे वगडावन 224 धांवड्यो केल्यो। ताका जाप दितना गुजरात पंगडान 20 षटकांत 220 धांवड्यो काडल्यो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।